Hello students, in this video we are going to learn a first problem when log is given to you. Okay, so हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता लॉगाची व्हॅल्यू तुमकां दिल्या. Okay, so then find the following. So तुमकां एक हे 1 मार्क्स मोस्टली MCQ विचारले वयतले. लॉग दितलो आनी तुमकां हेजी व्हॅल्यू तुमकां फायंड करूंक सांगतले. सो हेका फर्स्ट आमी कन्वर्ट करपाक जाय. लॉग ऑफ 8. सो हे विदाउट युजिंग लॉग टेबल आसा. करेक्ट. सो पयली 8 फॅक्टर काढाच. 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 कितले टाइम्स 2 3 टाइम्स. ओके 2 यो 3 टाइम्स मल्टिप्लाय केलो काय कितलो येतलो 8 येतलो. राइट. सो आता हांगासर पावर लॉ एप्लाय कराच. 3 फुडें येतलो 3 लॉग ऑफ 2. सो 3 मल्टिप्लाय करा लॉग ऑफ 2. लॉग ऑफ 2 ची व्हॅल्यू दिली आमकां 0.3010. सो हे मल्टिप्लाय कराच. जे नॉर्मल मल्टिप्लाय करता पळय तशेंच कराचें. 3 into 0 0 3 1 जा 3 3 into 0 0 3 3 जा 9 decimal येलो 3 into 0 0. So your answer is 0.9030. So how we are going to write log of 8 is 0.9030. Okay, now next log of root 8. So first convert this log of हो जो स्क्वेअर रूट आसा तेका आमी कितें म्हणटले हाफ. सपोज जर असो तुमचे कडेन नंबर आसा इन स्क्वेअर जाल्यार तो 1/3 बरयतले. सपोज हांगा 4 दिला जाल्यार हेजे आन्सर 1/4 ही पावर बरयतले. सो हांगासर तुमी लॉग ऑफ 8 आनी हे स्क्वेअर पळय हांगासर नंबर ना भितून सो ह्यो कन्सिडर हाफ. सो लॉग ऑफ 8 आतां आमी 8 पळय फॅक्टर्स काडलो जाल्यार 2 कितें येतलो क्यूब येतलो. ओके सो 2 क्यूब इंटू 1/2. सो आता हांगासर लॉग ऑफ 3 1 जा 3 3/2 येयलो 2 येयलो. सो हांगा 3/2 जी आहा ती पावर फुडें येयली 3/2 आनी लॉग ऑफ 2 येयलो. सो 3/2 लॉग ऑफ 2 ची व्हॅल्यू कितली 0.30. सो हो पयली स्ट्रेट मल्टिप्लाय करतले. सो हेजो आन्सर 0.9030 आनी हेका डिवायड बाय 2 करतले. सो जर 2 केलो आमी डिवायड सो पळोवंक शकता हांगा 2 डिजिट 0.24 जा 8 1 कॅरी 2 5 जा 10 2 1 जा 2 हांगा 1 उरलो 2 5 जा 10. ओके सो लायक दीस यू आर गोइंग टू सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. थँक यू. ऑफ 3 ची व्हॅल्यू दिल्या. सो विदाउट युजिंग लॉग टेबल तुमकां आतां जी फुडें जे प्रॉब्लेम दिला ते स्टेटमेंट जी आसा ती सॉल्व करपाक जाय. सो हांगासर लॉग ऑफ 6 दिला. सो लॉग ऑफ 6 पयली 6 फॅक्टर्स काढाच. 6 फॅक्टर 2 3 जा 3 1 जा. सो हेका ह्या फॉर्मान आमी बरोवंक शकता लॉग ऑफ 2 into 3. सो हांगासर प्रॉडक्ट लॉ एप्लाय जातलो. सो प्रॉडक्ट लॉ एप्लाय जालो जाल्यार लॉग ऑफ 2 इंटू सायन प्लसान येतली लॉग ऑफ 3. सो लॉग ऑफ 2 ची व्हॅल्यू 0.3010 and log of 3 ची व्हॅल्यू 0.4771. आता हे दोन्ही नॉर्मल जसे तुम्ही प्लस करता तसेच प्लस कराच. 0 + 1 1 7 + 1 8 707 437 डेसिमल आसा तसोच डेसिमलाच्या लायनीन प्लेस करात 0 + 0 0. सो हेजे आन्सर 0.7781 येयले. ओके नेक्स्ट लॉग ऑफ 12. सो लॉग ऑफ 12 जो आसतलो तो पळयाच. सो लॉग ऑफ 12 पयली फॅक्टर्स काढा सेम वगैरे केल्ले तशें. 12 फॅक्टर 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा. लॉग ऑफ 2 कितले टाइम्स आसा 2 टाइम्स आसा. राइट आनी 3 कितले टाइम्स आसा 1 टाइम्स. सो सेम वे हांगासर पयली प्रॉडक्ट लॉ एप्लाय कराच. लॉग ऑफ 2 स्क्वेअर प्लस लॉग ऑफ 3. सो लॉग ऑफ 2 स्क्वेअर आसा तो हांगासर परत हेजो पावर लॉ एप्लाय जातलो. पावर लॉ तो हांगा येतलो 2 लॉग ऑफ 2 हो 2 फुडें येयलो प्लस लॉग ऑफ 3. द 2 into लॉग ऑफ 2 ची व्हॅल्यू आमकां हांगासर गिवन आसा 0.3010. सो 0.3010 प्लस लॉग ऑफ 3 ची व्हॅल्यू गिवन आसा 0.4771.
सॉरी लॉग बरोवपाचें ना. सो 2 इंटू हो मल्टिप्लाय नॉर्मल जशें मल्टिप्लाय करता पळय तशेंच कराच. 0.3010 इंटू 2. 2 इंटू 0 0 2 1 जा 2 2 0 0 2 3 जा 6 2 इंटू 0 डेसिमल हांगा येयलो पळय 2 3 जा 6 डेसिमल डेसिमल पुट कराच 0. 0.6020 प्लस 0.4771 हे दोनूय ॲड कराच आणि तुमचे जे कितें आन्सर येतले ते कमेंट बॉक्सान सेंड कराच. थँक्यू.